मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पास्काच्या चवथ्या आयताराक आमकां विशय दिल्लो आसा तो म्हणल्यार जेजू बरो गवळी। एका दिसाकूय 3 मनीस आपल्या आपोण्या विशीं भासाभास करताले। पयलो आदवोगाद, दुसरो दोतोर आनी तिसरो यादनीक। आदवोगाद म्हणूंक लागलो, जेन्ना हांव म्हजी केस झुजतना हांव हारलो जाल्यार म्हजे जे मनीस आसात तांकां प्रेजवांक वो जेलींत वचूंक पडटा। दुसरो दोतोर म्हणूंक लागलो, जेन्ना दुयेंस पिडा घेवन लोक म्हजे सभेत येतना तांकां तर तांची तपासणी दुयेंस पिडाची हांवें बरी करूंक ना आनी बरें वखद दिवंक ना जाल्यार तांकां शिमतरीचो रस्तो धरूंक पडटा। म्हणटच यादनीक म्हणूंक लागलो, म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव लोकांक बरी शिकवण दिना, उत्मीक वाडाय तांची करिना जाल्यार तांकांय इफेनाचो रस्तो धरूंक पडटा। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आज संवसारांत आमकां दर एकल्याक बऱ्या गवळ्याची वो बऱ्या फुडाऱ्याची आमकां दर एकल्याक गरज आसा। देखूनच आपोण्या विशीं भासाभास करतना हो आमचो आदलो पापसाय बेनेडिक्ट 16वें अशें म्हणटा, आमकां एक आपोण्याची गरज आसा, बऱ्या गवळ्याची आमकां गरज आसा। कित्याक देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक असलीं बरीं आपोणी आमकां जाय पडटात। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, एके फावटी एक बार्बेर एक यादनिकाचे केंस कातरतालो आनी तेन्नाच ह्या यादनिकाक तो म्हणूंक लागलो, आमची दोगांयची आपोवणी ह्या संवसारांत केन्नाच सोंपची नात। म्हणटच यादनीक बार्बेरीशी विचारूंक लागलो, कित्याक तूं अशें म्हणटाय? आनी बार्बेर ह्या यादनिकाक सांगूंक लागलो, जाणा तूं, जे परी मनशाचे केंस वाडटात म्हणटच लोक आपले केंस कातरूंक बार्बेरीशी येता आनी सदांच मनशाचे केंस वाडटले म्हणटच ताका बार्बेराची गरज आसा। तेच परी ह्या संवसारांत मनीस येतना मनशाचीं पातकां वाडटात म्हणटच मनशाक यादनिकाची गरज आसा। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आयताराक आमकां पयलो संदेश दर एकल्याक फावो जाता तो म्हणल्यार ह्या संवसारांत गोरे बऱ्यांतले बरे फुडारी गोडे आसात आसतले, आमकां जायते तरेचे फुडारी आमकां मेवतात आसतले, पूण जेजू असलो एकूच बरो गवळी आसा जो आपलो जीव आमच्या पासो दिवन आमकां एक नमुनो कसो जावन एक बरो गवळी जावन ताणें आमकां दाखयला। आयच्या आयताराचो दुसरो संदेश म्हणल्यार आमकां एक बरें गवळी आनी बरीं मेंढरां जावंक आमकां उलो मारलो आसा। आनी एक बरी गवळी आनी बरीं मेंढरां जातलीं जाल्यार आमच्या हाता खाला जायतीं जाणां आसात। घोडे आमी आवय बापूय, घोडे आमी दोतोर, घोडे आमी टिचेऱ्यो, आमकां सगल्यांक आपोवणी दिल्लीं आसात। जे हाता खाला जे आसात तांचो सांबाळ आनी परामर्श आमी बरे भाशेन करतलीं तेन्ना एक बरें गवळी आनी बरीं मेंढऱ्यां कशीं आमी जावन जिवंक पावतलीं। हो जावन आसा दुसरो संदेश आमकां ह्या आयताराक फावो जाल्लो आसा। तिसरी आनी निमाणी वस्त ह्या आयताराक आमकां फावो जाल्ली आसा ती म्हणल्यार आमी दर एकलीं आमी जियेतना आमच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आमी एक बरी गवळी आनी बरीं मेंढऱ्यां जातलीं जाल्यार देवाचो ताळो आनी उलो आमी आयकूंक गरज आसा। आनी देवाचो उलो आमच्या दर दिसाक आमच्या मागण्यांत खासगी जिवितांत आमच्या बायबलांत वो आमकां मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना आमकां देवाचो उलो आनी ताळो आयकूंक मेवता। आनी जेन्ना आमी ताळो आयकून घेतलीं तेन्ना एक बरें गवळी आनी बरीं मेंढऱ्यां आमी दर एकलीं जावंक पावतलीं। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक बऱ्या गवळ्याचें चित्र जेजून आमकां दिल्लें आसा। बरे गवळे आनी बरे मेंढरे आमी जातलीं जाल्यार आमच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत आमी दर एकल्यान जिवची गरज आसा। आपलें जिवीत दुसऱ्याच्या सेवे चाकरेक आमी दिवंक गरज आसा। तेन्नाच घोडे आमी बरीं मेंढऱ्यां आनी बरे गवळी जावन आमच्या आपोण्याक सोबता तसलें जिवीत आमी जिवंक पावतलीं। आनी तेंच करूंक आमकां देवाचें बळ आनी धीर ह्या आयताराक दर एकल्याक मागुया।